अंजुन वागातोर दर्याचेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान स्वताचो जीव धोक्यात घालतात। तशेंच दर्यादेगेर बरयल्ल्या शिटकावणी फलकाचेर पुराय आडनदर करतात। देखून संबंधित खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीवरक्षक तैनात करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। गोय गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दर्यान रुचीक जेवणा लागून फामाद आसा। तशेंच गोय हे पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक गोय भोंवडे खातीर येतात, मात नेमांक पाळो दिनात। खास करून अंजुना वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादात स्वताचो जीव धोक्यात घालतात। शिटकावणी फलक आनी तांबड्या बावट्याक आडनदर करून घातक आशिल्ल्या सुवातेचेर वचून फोटो क्लिक करतात। वेगान येवपी ल्हारां, उदकाचो खोल प्रवाह आनी अस्केत वाडपी भरती आनी सुकती कडेन दुर्लक्ष करून फकत कांय खिणां खातीर रोमांच आनी सोशल मिडियाचेर फोटो घेवपा खातीर जीव धोक्यात घालता। ह्या बेपरवा वागणुकेक लागून दर्यादेगेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा। हे फाटभुंयेर संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीव रक्षक तैनात करपाची मागणी थळावे करीत आसा। पर्यटन हो गोयचो गुणधर्म जावन आसा, पण आज पर्यटन खंय तरी धोक्यान आसा गोंयान अशें म्हणपाक काय हरकत ना। पण त्या भायर आज जे पर्यटक गोंयान येतात ते खंय तरी आपलो जीव मुद्दम धोक्यान घालता काय, ह्या बद्दलूच ही स्पेशल स्टोरी जावन आसा। नमस्कार, येवकार, हांव विणा मांद्रेकर आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही। सध्या आमी आसात अंजुना वागातोर बिचाचेर आनी म्हाज्या फाटल्यान हो जो तुमी सायनबोर्ड पळयता, हो सायनबोर्ड असो म्हणटा की एक जी एरिया जाली आफ्टर दॅट तो मतलब बिचार एक एरिया जाली काय तो डेंजर झोन जाता। सो सगळ्या लँग्वेजीन थंय अशें बरयल्लें आसा की तुमी हो झोन जो आसा तो क्रॉस करनाकात। बट कांय ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात मुद्दम फोटोज मारपा खातीर हो जो झोन आसा तो क्रॉस करून ते फुडें वतात, फोटो मारतात। पण जेन्ना फोटवांच्या बोवान ही जी खडपां आसात हांगासर जर कोणाची प्राणहानी जाता, कोणाक कितें हानी जाता जाल्यार हेका जबाबदार कोण असो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता। कारण ह्यान पयलीं आमी गोंयान पळयलां की अशेंच जेन्ना ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात फोटो मारपा खातीर अशेंच वयर खडपांचेर चडटात, खडपां वयल्यान वयर पडून ते मरण पावतात। सो अशी जेन्ना घटना गोंयान पयलीं घडलेल्यो आसात तेन्ना आतां ही जबाबदारी घेता कोण? कारण पळोवपाक गेल्यार वयता त्या बिचांचेर वयता थंय आमकां हे बोर्ड्स रेड फ्लॅग्स फाटल्यान म्हाज्या जशें आसा तशें पळोवपाक मेळटा। पण हाची जबाबदारी कोण घेतलो? हांगासर एक लायफगार्ड सुद्धा जो आसलो जाल्यार आख्ख्या बिचार तो एकटोच धांवूं शकना। सो खंय तरी ऑथॉरिटींकडे अशी मागणी आसा की आनी व्हॉलंटियर्स जे आसात ते हांगासर अलॉट करचे, जाणे करून जी फुडें हांगासर प्राणहानी कोणाची जातली ती जावची ना, ती टळटली।